Tuka Bosco Bonugueta Beba Tua Soshebo Chipituka Betopita Baba Pura Kapia Untuk Moi Masasna Baba Pura Kapia Untuk Moi Masasna Baba Pura Kapia Untuk Moi Masasna Baba Pura Kapia सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाचे भेटीन आमची सगळीं इंतेसांव आमी देवा मुखार दवरुया आयची मांडावळ करता सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वाग्रान तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया क्लायव गामा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया किरीत भाशेन आमचे गोंयचे पोरजेक बो करून हो जो गोवा लँड डिवेलपमेंट एंड बिल्डिंग्स हाचेर एमेंडमेंट्स आसा ताचे विशीं आमची गोंयची पोरजां जाय तो थाराव घेवपाक प्रयत्न करता किरीत भाशेन मागुया सगळ्या लोकांक तें समजून घेवपाक आनीक ताचे विशीं बाराबोर एकवटान निर्णय घेवपाक आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक आमी ही कृपा मागून घेवया आयज सायबिणीची भेट आमचे फिरगोचेन आल्त चिकाली मायरन टॅलिस इग्रेजा लुईस फेर्नांडीस माटवें दाबोली एल्विस फेर्नांडीस आल्त दाबोली वालीस सायड मार्सिलिनो मेनेझीस आल्त दाबोली बिहायंड NSD जॉर्ज जोझफ नाकिली डेविड पेरेरा देवसा पिकेन सांतान फेर्नांडीस ह्या गोराब्यांचेर सायबीणमायेचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी तांच्या गोराब्यांक सायबीणमायेची भेट एक खेरीत कृपेची भेट जावंक आमी मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो आयज सद्या काळाचो 26वो आयतार अंतरराष्ट्रीय मोळार आयचो हो आयतार मायग्रंट्स आनी रेफ्युजीज हांचे पासत भेटयला आनी आमच्या गोंय दामाच्या दोन प्रांतांत हो आयतार लौकिकांच्या मुन्यारपणाक भेटयला आपल्या गांव घरा थावन पयस आसलेल्या आनी दुसऱ्या गांवां देसांनी जियेतल्या मनशा पासत भेटयलेल्या ह्या दिसाक पाप सायब फ्रांसिस्कान हो विशय विचून काडला बिल्डिंग द फ्युचर विथ मायग्रंट्स अँड रेफ्युजीज लौकीक भाव भयणी कशीं आमकां दर एकल्याक पवित्र सभेच्या वावराक खांद मारची जबाबदारी आसा जेजून घडलोली पवित्र सभा एक आवय कशी सगळे तरेचे भेद उतरून तिणें सगल्यांक वेंगोवंक जाय जेजून तशेंच केलें जाल्यार आमी तशेंच करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां जागयता गिरेस्त मनीस आनी लाजार हांची वोपार आयज आमी आयकतल्या सगल्यांक आनी अदीक करून लौकीक भाव भयणीक समाजाचे देगेक आसलेल्या सवें हुस्को दाखोवची जबाबदारी आसा ही आमची जबाबदारी पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान बापा लागीं मागुया भाव भयणीनो आतांच सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आयचो आयतार लौकिकांच्या मुणयारपणाक भेटयलेलो आयतार लौकीक म्हणल्यार कोण तें जाणा तुमी न्हू लौकीक म्हणल्यार कोण लौकीक म्हणल्यार तुमी आनी आमी कोण आमी यादनीक क्लर्जी एक वाटेन आसा क्लर्जी दुसरे वाटेन आसा लेटी म्हणल्यार
लौकीक म्हणटा ते जाणे कसलोच ओत घेवंक ना, आमकां ओत लागता. हो जे कोण मोटवाशी जिवितान भितर सरतात तांकां ओत लागता. तुमी कसलोच ओत घेवंक ना, पूण हो समाज आनी हो संवसार पवित्र करपाचें आपोवणें तुमकां लौकिकांक आसा. आनी हे पवित्र सभा मानून घेता. आनी आमची गोंयची पवित्र सभा किरीत भाशेन हो एक दीस आयचो आयतार लौकिकांच्या मुणयारपणाक आनी लौकिकांचे सेवेक पासत भेटयता. सगलो वावर जो तुमी केला तुमच्या जिवितान देवाक आर्गां दियात. हो जितले सोयीक तुमकां मेळ्ळ्यात हो लौकिकांचो वावर, हो लौकिकांची सेवा आनी मुणयारपण पवित्र सभे पासत आनी समाजा पासत दिवंक त्या पासत देवाक आर्गां दियात. पूण जायते पावटी ह्या मुणयारपणान आमी चुकल्या, आमी घोडे फाटीं रावल्या, आमी घोडे जबाबदारी घेवंक ना. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं भोगसणे मागुया. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक सोणी आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. सोमयाचे जेजू, जेवणा खाणांचेर इस्पा भायर आमी दुडू इबाडला. दुबड्या धाकट्यांचो उगडास करूंक चुकल्या, आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चवनांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. क्रिस्ता जेजू, आमच्या भोंवतणी दुसऱ्या गांवचीं भावा भयणां आसात, तांकां आमी वायट उतरांनी पाचारल्यान, तांचो फायदो काडला, तांकां किकोन केल्यान, आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. सोमया जेजू, आमच्या जिवितान सूख आनी खुशालकाय आसा तेन्ना दुखान आसलेल्यांचो उगडास करूंक आमी चुकल्या, आमकां बोगोस. सोमया काकुतकोर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sorvespora Deva Surgicharaya Deva Bapa Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Gurdao Ami Tuka Bin Bastao Tuja Dor Vojvova Pasor Ami Tuka Bakanda Somya Jesu Krista Bapacha Ekliat Buddha Somya Deva 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 Tu संसाराचे पाप काढलाय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. पोवी आत्म्या सांगाती बापाची Jesu Krista eklos tu povi
sorgi moima deva. Eklos nu formeshur. Con sorgi moima deva. Amen. Amen. प्रार्थूया. सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुजी अगणित पदवी भोव कोन्न पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणी दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कोनवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगल्या काळजान उतरिकून सर्गीचें सूख आमी जोडिशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. Amen. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, शोनांत सुस जिवीत सारतात तांचे आनी समार्याच्या पर्वताचेर विस्वास ठेवतल्यांचें कोट्टा. होस्तीदानांच्या बाजांचेर तीं आड पडटात आनी आपल्या पोलोंगांचेर पांय सोडटात. हिंडांतले मेंढरे आनी गोठ्यांत मोठे जालेले पाडकुले मारून खातात. किनोऱ्यांचेर नादार गायन करीत आसात आनी दाविदा भाशेन संगिताचीं नवीं वाजोंत्रां येवजून काडटात. पेले भरून भरून सोरो पियेतात आनी उटोम तेलांनी आपणाक मागतात. पूण झुजेच्या दोलडीरपणाचें तांकां कांयच पडलेलें ना. देखून आतां सगळ्यां वोन पयलीं तीं पोड्डेसांत वेतलीं आनी आड पडटल्यांची दुमशानान संपतलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो हे पुरी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी एकदां म्हणुया, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमालो भोगतेल्यांक खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कोयद्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. बागोलल्यांक नीत उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिडगेचे पिडकेंत तुजो देव, तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. जबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. बागिमोन पावलून तिमोथाक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, भावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण ह्या सुगुणाचेर तुजें ध्यान मोन दवर. भावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे. तो ताचेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें सारकें उच्चारण केलां तेन्ना तुका आपयला. सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंस पिलाता उजीर गोवाय दिवं सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्त जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसोर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाल.
ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या काळार एकलोच ओमोर आसा तो ओगो उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो पळोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगटा सर्वांचो भाग्यवंत अधिकारी तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचें उतरें. उद्गार. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Soy sorves fora, soy sorves fora, soy, 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 soy. Sorves por तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सोणी आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चवणांनी भरून ताच्या दारवट्याशी पडोन आसलो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. हेमकोंडाचे आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपान आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस देखले आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा म्हजे चुरचुरे धर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं परातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय ह्या वडवड्यांचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी आब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें तें आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनान सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
लौकिकांच्या मुणयारपणांक भेटयल्लो आयज आयतार. आनी सुरवातेक आमी उगडास केला, लौकीक म्हणल्यार कोण? लौकीक म्हणल्यार तुमी. गेल्लो आयतार आसा तो देव आपोवण्या खातीर भेटयल्लो. आनी हांवें म्हज्या जिविताची स्टोरी सांगलेली. तशेंच आमी पाद्रीपणा पासत आपोवणी उत्पन्न कर म्हूण देवा लागीं मागलेलें. आयचो आयतार खेरीत भाशेन लौकिकांच्या मुणयारपणा पासत पवित्र सभा भेटयता. आनी लौकीक म्हणल्यार जरी तर तुमी जाल्यार पवित्र सभेन तुमचो जागो खंयचो? भाव भयणीनो, ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता एक सेरमांव पावचो ना. कित्याक चडशीं जाणां आमी आमचो जागो पवित्र सभेन कितें हाचे विशीं आमकां म्हायती ना. चडशे जाणांक आमकां दिसता आमी इगोर्जेन आयलीं, आमी वाचपाक केलीं, आमी गायन केलें, आमी मिसान भाग घेतलो, कुमन्याव घेतलो, गेलीं घरा, सायबीण हाडली आमच्या घरान लादीन केली, सांजेर तेस केलो, जालें क्रिस्तांवपण. ना, हें क्रिस्तांवपण न्हू. ताच्या हून आनिकूय पार वचपाक जाय. आनी ह्या पासत पवित्र सभा तुमकां लौकिकांक खेरीत जागो दिता. जेन्ना व्हॅटिकन सेकंड कावन्सल घडलेलो तेन्ना तातूंत एक डिक्री आयलोली, म्हणल्यार एक डॉक्युमेंट ऑफ द चर्च. तो खेरीत भाशेन लौकिकांक विशीं उलयता. आनी हो लौकिका विशीं उलयता तेन्ना जागो म्हणटा पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान तुमकां खेरीत जागो आसा. The lay faithful have a special place in life, worship and governance of the church. जरी तर इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावन चिंतलें आमकांच पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान तुजो जागो खंय? इल्लोसो वेळ हांवूय ओगीच रावतां. चिंतात तुजो जागो खंय आसा? तूं एक लौकीक कसो? भाव भयणीनो, आमी चिंतीत जाल्यार घडये जायते जाणांक आमकां खुशालकाय भोगतली. ओय, हांव न्हयच फकत मिसाक वचून परतून घरा येता आनी फकत तेर्स घरा कडेन कोत्ता. ताच्याहून पार हांव पवित्र सभेचीं वेगवेगळीं खातीं आसात तातूंत मिसळ आसा, तातूंत हांव वावर करतां. जावं वेदीसेवक, ऑल्टर सर्वर्स, जावं तरणाटीं, यूथ, जावं कॅटेकिस्ट, संदेशकारां, जावं आमची PPC, लिजन ऑफ मॅरी, सेंट विन्सेंट ड पॉल सोसायटी, वो हेर दुसरीं खातीं जीं आमचे पासत सेवे पासत दवरलेलीं आसा तातूंत मिसळ जावन हांव जायतो बरो वावर करतां. वगडे थोडे जाणां आमी म्हणटलीं हांव क्रिस्तांव कसो म्हज्या जिवितान दुसऱ्यांक बरी देख दितां, म्हज्या वावराचे सुवातेर वो म्हज्या घरा भोंवतणी हांव दुसऱ्यांक पावतां. सगल्या असल्या खात्यांनी घडये म्हाका वेळ ना भितर सरपाक, पूण हांव वावर करतां देवाक आर्गां दी. तशेंच थोड्या जाणांक कडेन आमकां दिसतलें ना हांव खंयच ना, हांव खंयच मिसळ ना, हांव फकत एक जुंवो कसो आसा, एक आयलंड कसो, हांव म्हजें घर, म्हजो वावर, जालें, ताच्याहून भायर कांयच ना, अशेंय घडये थोड्यांक दिसत. भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर जरी तर आमी नदर मारली, आयचें पयलें वाचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. आनी आमोस प्रवादी खेरीत भाशेन इस्रायलाच्या राज्याक उलो मारता. इस्रायलाचें राज्य आमी जाणाव तेन्ना 2 भागांनी वांटलेलें, नॉर्थ इस्रायल आनी सावथ इस्रायल. नॉर्थ इस्रायल म्हणटात तातूंत 10 कुळां आसलीं आनी सावथ इस्रायल म्हणटात तातूंत 2. जुदा म्हणटा थंयसर सियोन शार, हें व्हड जेरुजालेम, ताका सियोन शारूय म्हणटात. आनी नॉर्थ इस्रायल आसा तांचें सामारिया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी हीं 2 नांवां आयकता. आनी कितें जालां ह्या दोनूय गांवांनी? सियोनान सुस्त जिवीत सारतात तांचें आनी सामारियेच्या पर्वतांचेर विस्वास ठेवतल्यांचें कोटा. हीं उतरां कित्याक म्हणलीं काय आमोस प्रवाद्यान? भाव भयणीनो, जेन्ना सगळीं राज्यां एकामेकाचेर घडये झूज मांडटालीं, एकामेकाचो म्हाल आसा तो लुट्टालीं, नॉर्मलशें आसलें, पातोकशें न्हय आसलें तें तेन्ना. म्हणटच एक राज्य जरी तर दुसऱ्या राज्याचेर झूज मांडटा, त्या राज्यान जें कितें बरें आसा
तांची गिरेस्तकाय आसा ते आपणाक व्हरताले, आपली करताले. आनी हे भाशेन इज्रायलाक देवान जायतें जैत दिल्लें. म्हणटच तांची गिरेस्तकाय एके वाटेन दुसऱ्यांची हाडलेली ती, आनी तेच बरोबर तांची जमीन जी आसा तातूंत जें उत्पन्न जातालें, देवान जी तांकां बरी जमीन दिल्ली ताचे विशीं ताचे वरवीं एक गिरेस्त जाल्ले, लोकां लागीं पयसो जाल्लो, लोकां लागीं असलीं भांडारां तयार जाल्लीं. आनी असल्या वेळार जेन्ना हें बरेंपण हे इज्रायल परजेक देवान फावो केलें, आपणें जें कितें भासायिल्लें ती भासावणी पाडून तांकां हें बरेंपण फावो केलें, तेन्ना लोकांचे तकलेक मारलें. आनी इज्रायल परजा दोनूय वाटेन, सियोनान तशेंच सामारियेन मस्तें जिवीत कशें जिवूंक लागलीं. आनी तें आयज आमी आयकता. हस्तिदांच्या बाजांचेर तुमी आड पडटात म्हणल्यार सुस्त जिवीत जी येतात. आमी आमचे भाशेन म्हणटले हांव पांय वर्शी करून बसल्यान, कांय काम करपाक सोदिनात. तशेंच पेले भरून भरून सोरो पियेतात, व्हडलीं व्हडलीं जेवणां करतात. हें सगळें आमोस प्रवादी तांच्या मुखार हाडटा. ह्यो वस्तू इज्रायलान घडपाक लागलेल्यो. आनी अशें करता आसतना सगळेच गिरेस्त अशें न्हय, जायते गरीबूय आसले. आनी देखून आमोस प्रवादी, ताका आमी म्हणटा प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस, जे कोण गरीब आसात तांकां लुटून तांचो माल आपलो करून हे भाशेन जिवीत जी येतात तांच्या तोंडार सदांच मारता. हेंच परतून आमोस प्रवादी सांगोन सांगोन एके भाशेन जार जाल्लो म्हणूं येता, कांसार जाल्लो. परजा आयकोनासली, बो करून जांचे लागीं हे दुडू आसात, पयशे आसात, गिरेस्तकाय आसा, जी देवान तांकां दिल्ली एका बऱ्या कामाक, ती बऱ्या कामाक वापरचे बदलेक आपणाचें हें सगळें मस्ती आसा ती जिवंक ही परजा वावुरताली. तेन्ना तांच्या तोंडार सांगता हें बाकीत की इज्रायलाची परजा परदेसान पावतली, देव तुमकां खास्त दितलो. आनी देवान ही खास्त दिली ती आमकां दिश्टी पडटा. नॉर्थ इज्रायल जें आसा तांकां आसिरियेचो राजा येवन तांचेर घुरी घाली आनी तांकां धरून परदेसान व्हरून निर्वाशी केले, एक्झायल्स आउट ऑफ देयर कंट्री. सुमार आनीक एक 100 वर्सांनी वा 120 वर्सांनी सावथ इज्रायल तांचेरूय बीन नाबुकोडनेझार ह्या राजान घुरी घाली आनी तांकांय धरून निर्वासान व्हेली. म्हणटच ही परजा देवान वेळ जाय तो दिल्लो, देवान शिकोवण जाय ती दिल्ली, पूण ही परजा निबोर मनाची जाली आनी आपल्याच ह्या खुशयांनी, संवसारी खुशयांनी गुल्ल जावन गरिबांक पयस केले, गरिबांक लुटले, तांकां देवान खास्त लायली. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी आयज आमच्या समाजाक लायलें, आमकांच लायलें जाल्यार अशें आमकांय घडटा काय? आमकां खबर नासतना. म्हणल्यार आमकां देवान जायती गिरेस्तकाय दिल्या. आतां आयज आमी जायतीं जाणां परदेसान वचून जायते मोठो दुडू जोडलेलो आसा. आयज आमी हिंगाच वावर करता तेन्ना आमकां सॅलरी जायत्या जाणांक जायती आसा. तेच बरोबर थोड्यांनी दुसऱ्यांचें ओडून काडून आपणाचे पयशे व्हडले केल्ले आसात. आनी असल्या संदर्भान जे कोण गरीब आसात, जे कोण समाजाचे देगेक आसात, तांकां आमी पयस केल्यात, तांकां किकोन केल्यात, तांचो वापर केला आमच्या खुशालकायेक. आनी आतां आमी खंयचे वाटेन पावता काय चिंतपा सारकी गजाल. आनी हे आमी सगल्यांनी चिंतपाक जाय, कसले दीस आमचेर आतां हाचे मुखार येतात. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता. तिमोथ म्हणटा तो कोण? तिमोथ म्हणटा तो एफेज म्हणटात त्या गांवचो बिस्प साहेब. एफेजकारांक भाग्योन पावलू चीट बरयता आनी त्या लोकांक जायतें बरें बरें सांगता, जायतें इन्स्ट्रक्शन दिता. तेच भाशेन ह्या बिस्पाक तो चीट बरयता. तिमोथ, एक वडील कसो, ओत्मीक वडील कसो तुज्या लोकांक शिकय. हें कितें शिकय? संवसारी ह्या संवसाराच्या पातकान गुल्ल जायनाकात, गिरेस्तकाये फाटल्यान, दुडवा फाटल्यान वचनाकात. कित्याक हे ताळणेन जरी तर तुमी पडत जाल्यार निसंटनाची वाट तुमी धरतात. भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन हें सांगता, शिकय तांकां. तशेंच न्हयच फकत लोकांक, पूण वडील कसो तुंय तुज्या ओत्मीक कायद्यांक थीर राव. जे कोण वडील आसात दुसरे, म्हणजे राजकी वडील आसात, तांकांय शिकय आपल्या जबाबदारी जी दिल्ली आसा ते जबाबदारेन थीर रावूंक. आनी हे भाशेन हो समाज तुज्यान पवित्र करूंक जाता.
तर भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना लौकिकां पासत भेटयल्लो हो आयतार मनयता आनीक आमकां पवित्र सभा खिरीत भाशेन शिकयता, बो करून क्रिस्ती फिदेलिस लायची म्हणलेली एक चीट पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो हाणें बरयल्ली. तो खिरीत भाशेन जण एकलो लौकीक हो समाज पवित्र करता, हो संवसार आसा तो पवित्र करता हें सांगता. तशेंच आमचो व्हॅटिकन सेकंड कावन्सील हाची डिक्री जी हांवें उगडास केल्या, अपोस्तोलिकाम अक्वासितातेम म्हणटा तो, तुमचो वांटो पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भजणीन आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान आसा, हो घेवपाक आपयता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां बरीशी ही वोपार, आनी ही वोपार जेजून सांगल्या. आनी जेजून जरी तर वोपार सांगल्या जाल्यार तातूंत जें आसा तें सत. तातूंत आमी आयकलां एक गिरेस्त मनशाची खबर. म्हणटच गिरेस्त मनीस आमचे मदें आसा की ना? आमचे मदें गिरेस्त आसात. दुडू आसलेले, जायते आसलेले, आनी आयज एक एकलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन द वर्ल्ड जावपाक सोदता तसले मनीस आसात? तसले आसात. गरीब आमचे मदें आसात. एक लाजार आसलो गरीब आमचे मदें आसात. गरीबूय आमचे मदें आसात. तांचें जिवीत जिवन जाल्या उपरांत मागीर दोगूय जाण मेले. आमी मरतलीं? तुमी सगळीं मरतलीं? हांव मरतलो? हय, सगळीं आमी एक दीस मरतले. आनी मेल्या उपरांत तांची झडटी आसा. आमकां सगल्यांक झडटी आसा. कोण चुकचो ना झडटेक. आनी झडटी केल्या उपरांत ह्या 2 जाग्यांची आमी खबर आयकल्या. एकलो पावलो उज्यांत, इफेर्न आसा, आनी एकलो पावलो स्वर्गार, स्वर्ग आसा. पवित्र सभेची शिकवण आमकां खेरीत भाशेन शिकयता, स्वर्ग, इफेर्न आनी पुर्गातोर आसा. आतां ती खंय आसा हाचेर आमी डिस्कशन करपाक गरज ना, जागो न्हय तो. पूण आमी मेल्या उपरांत आमचो शेवट मरणान काबार जायना. त्या उपरांतलें जिवीत आसा थंयसर स्वर्गार वचपाक जातलें, नाजाल्यार इफेर्नान वचपाक जातलें. आनी त्या मदें पुर्गातोर तयारी करून परतून स्वर्गार वचपाक एक चान्स कसो. जाल्यार हांचेर इल्लेशी आमी नदर मारीत जाल्यार हो लाजार कांयच नासलें ताचे लागीं. चोवनांनी भरलेलो. चोवणां म्हणल्यार घाय पडलेले आनी ताका सुणी पासून येवन बरी लेवताली. ती सुणी पासून ताका बरी करताली नायस म्हूण. आनी तो ह्या गिरेस्ताचे दारवट्याचेर आसलेलो, कश्टवतालो. दुसरे वाटेन हो गिरेस्त आसा तो ह्या गिरेस्तान लाजाराक कितें तरी वायट केलां. पयले सुवातेर तुमी जरी तर आसात आनी तुमच्या घेटी मुखार कोण एकलो चोवना पडलेलो, घाय पडलेलो, कोण भिकारी बसून आसा जाल्यार बसपाक दिता तुमी? आमी दितात बसपाक? कितें करतात? पयले सुवातेर कडेन ताका वच म्हूण आमी धांवडायतले, ना जाल्यार पुलिसेक एक फोन मारतले. हांव पासून तशेंच करतलो. म्हजे जरी तर हिंगासर पावंड्याचेर कोण चोवणा पडलेलो येयला, हांव पयलीं प्रयत्न करतलो ताका सांगपाक, ताका जाता जाल्यार इलाज दिवपाक. तो तर वचोच ना जाल्यार फायनली कडेन हांवूय पुलिसेक एक फोन मारतलो, मातसो यो वरेका. तुमी तशेंच करतलीं की ना? पूण ह्या मनशान तशें करूंक ना. ताका धांवडावंक ना, पुलिसेकूय आपोवंक ना. तो थंयच आसा. कोण बरो? हो गिरेस्त मनीस बरो काय आमी बरीं? तो आमच्याहून मातसो बरो असो दिसना तुमकां? तरी पूण तो इफेर्नान. तेच बरोबर तो सुसेगाद आपल्या घरांत आसलो, आपल्या घरांत मौज करतालो, आपल्या घरांत पियेतालो, आपल्या घरांत जेवतालो. ताणें कोणाकूच चोरला, नागयला अशें म्हूण आमकां आयकूंक येना. आयज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात, दुसऱ्यांच्या फुस्तार जियेतात, दुसऱ्यांक नागयतात, दुसऱ्यांचे दुडू आपले करतात आनी मौजा मारतात. न्हयच फकत दुसऱ्यांच्यो वस्तू आनी गिरेस्तकाय दुसऱ्या मनशांकूय वापरतात. कोणाच्या बायलांक वापरतात, कोणाच्या घोवांक वापरतात, कोणाच्या चेडवांक वापरतात, कोणाच्या चेड्यांक वापरतात. म्हणजे दुसऱ्या मनशांक आमी आयज वापर करता आमचे मौजेक लागून. कोण बरो? हो गिरेस्त मनीस बरो काय आमचे मदें असलीं मनशां आसात दुसऱ्यांच्या फुस्तार जी येतात तीं बरीं? तो बरो आसतनाय, आमच्याहून मातसो बरो आसतनाय इफेर्नान पावलो जाल्यार गुन्यांव हांव कितें गायताचो? भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना लौकिकांचो आयतार मनयता आनी आमी म्हणलां हो संवसार पवित्र करपाचें काम
तुमचें. ही जबाबदारी तुमकां दिल्ली आसा. हो मनीस आपली जबाबदारेन चुकला सो दिसता. वायट करून न्हय पूण बरें जें करपाक जाय आसलें तें करिनासतना रावन. हो जो लाजार आपल्या दारवाट्याचेर येवन आसा, थंयसर सुणी पासून ताची चोवनां लेवता, ताचे विशीं एक दयाळकरणी करपाक चुकलो. ह्या मनशाचें आनिकूय आमकां बरेपण दिसता. मरून जाल्या उपरांत तो मागता अब्रामा लागीं. बरे भाशेन उलयला तो, अब्राम बापा, ह्या सुवातेर ह्या उज्यांत हांव कश्टवतां. लाजाराक मातसो धाड, ताच्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थंडावंक मातसो धाड, प्लीज धाड. उलोवप बरें आहा तेजें काय? अब्रामाक ताणें गाळयो मारल्यात, वो वायट उतरांनी उलयला, वो अब्रामान तुका लागून हांव हिंगा पडला असलें म्हणलां? तसलें कांयच म्हणप ना. बरे भाशेन उलयला, उलोवपाची तोराय बरी आसा. आयज आमचे मदीं असले मनीस आसात जांकां लँग्वेज सारकी समजना उलोवपाक. उतरां कितें उलयतात, कोणाचेर उलयतात तें कांयच समजना. बिस्पाक आनी पाद्रींक आनी वडिलांक पासून गाळयो मारून उलयतात. फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर कितें भाशेन आमकां दिश्टी पडटा. उतरां पळयात कसलीं. तांकांच न्हू, आमी आमच्या घरांत, आमचे भोंवतणी, आमच्या शेजाऱ्यांक वा आमच्याच घरच्यांक भोव करून जेन्ना आमकां तेंची प्रॉपर्टी मेळना, वा आमकां दुडू मेळना, वो आमच्या घराब्यान आनी कसलीं केस्तांवां घडये आसात जाल्यार आमची लँग्वेज कितें, आमची उतरां कसलीं, कितें म्हणून उलयता आमी एकामेका लागीं. जाल्यार हो मनीस, गिरेस्त मनीस अब्रामा लागीं काय बरो उलयल्लो, बऱ्या उतरांनी. तो आमच्याहून बरो म्हणून पडलें ना? आनीक एक वस्त गरजेची, जेन्ना अब्रामान ताका गमयलें, हें शक्य ना, लाजाराक धाडपाक जायना, तुमचे आनी आमचे मदें एक व्हडलें पाताळ आसा, स्वर्ग आनी इफेर्न दोनूय सेपरेट, येवपाक जायना. तेन्ना आपल्या घरच्यांचें बरें चिंतता, आपल्या भावांचें. म्हाका 5 भाव आसात, ताका थिंगासरी तर धाड. हे म्हजे 5 भाव हिंगा ह्या व्हडव्हड्याचे सुवातेर येना जावपाक. आयज आमकां कितल्या जाणांक पडलेलें आहा एकामेकाचें, तुमच्याच भावाचें, तुमच्याच भयणाचें, तुमच्याच आवय बापायचें आनी तुमच्याच भुरग्यांचें कितलें पडलेलें आसा. वो कितले जाणांक आमकां दुसऱ्या आमच्या शेजाऱ्यांचें वो दुस्मानाचे पासून पडलेलें आसा. हांव जरी तर फोंडान पडलां जाल्यार जायते पावटी ह्या फोंडान आनी कोणूय पडत जाल्यार खुशाल, बरो पडलो, होय बरो पडलो, हांव पडला तो पडला, होय पडलो. पूण तो पडना जावपाक आमी दुसऱ्यांक आदार करता काय? हो गिरेस्त मनीस दिसता आपले भाव जे आसात तांचेंय बरें चिंतता, तरी तो इफेरना. तो आमच्याहून बरो म्हणून पडलें ना? भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत खंय पावलेलें आसा तें हांचेर नदर मारीत जाल्यार आमकां कळटा. जाल्यार आनीक एक बरी वस्त अब्रामान ह्या गिरेस्त मनशाक सांगल्या, तेका आतां धाडपाक नाका. कित्याक ताणें म्हणलेलें, मेल्ल्यांतलो कोणूय जरी तर येवन सांगलें जाल्यार बरें जाता. कित्याक अब्रामान सांगलां तेका, तुका मोइजेस आसा म्हणजे समर्थ दिल्ली आसा. ती मोइजेस म्हणल्यार कायदो वो समर्थ, आनी प्रवादी आसात जे कोण शिकयतात, प्रवचनां करतात. कितलीं प्रवचनां जातात. आनी हें आयकून तांणी आपलें जिवीत बदलचें. जाल्यार एक्सक्यूज आसा. एक्सक्यूज कितें ना बापा, तशें न्हू तें. जेन्ना कोणूय न्हू मेल्ल्यांतलो येवन आमकां सांगता तेन्ना आयकपाक बरें दिसता. आयज आमकां प्रश्न, आमी जिवे आहा ते उपकारना सांगपाक, उलोवपाक. मेल्ले जाय, मेल्ले आहा तांकां शिमितरींतले हाडून हिंगा दवरीत, तेंचें आयकतले आमी? आमचे जे वडील आसात, आमचे लोक आसात, लौकीक आसात, जांचें काम हो समाज आनी ही पवित्र सभा पवित्र करपाक, तांकां मेल्ल्यांची गरज आसा. वय जाल्यार 2 तारीख पासून रावात नोव्हेंबराचे. मागीर त्या दिसाक आमी मेल्ल्यांक उठयतले हांव सगलीं. उरलेल्या दिसांनी आमकां मेल्ल्यांचो घडये उगडास चड येयना. पूण अब्रामान ताका सांगलां, मेल्ल्यांचें आनी खंयचें, जरी तर आमी देवाक बाजून खाल्ला, जरी तर आमी मनशांक बाजून खाल्ल्या, मेल्ल्यांक आमी कितलो केअर करतले. जरी तर ह्या प्रवाद्यांचें आनी समर्थीचें तांणी आयकूंक ना जाल्यार मेल्ले जिवन जावन येवन मुखार रावल्यार पासून आनी देवूच पासून मुखार येवन रावल्यार पासून तें बदलचें ना. म्हणटच जे कोण बदलूंक सोदिना
तांचें जिवीत नरकान इफेर्नान. तर भाव भयणीनो, आमकां इफेर्न नाका आनी देवाक नाका आमकां इफेर्नान उडयल्ली वा आमकां खास्त दिल्ली. आनी ह्या पासत देव खास्त लायल्या उपरांत पासून ह्या लोकांक परतून हाडटा. जें कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, इज्रायल परजेक 2 भागांनी, नॉर्थ इज्रायल, सावथ इज्रायल, तांकां निर्वासान पाठयले आनी त्याच बरोबर ह्याच लोकांक देवान परतून हाडले. म्हणटच देव आमकां निवळ करता, पवित्र करता. जेन्ना ती आपली पातोक रोडली ह्या निर्वासान वचून, तशेंच जे कोण फाटीं उरलेले इज्रायलान ते देवा लागीं मागत आसले, आपलो कायदो सांबाळटाले, तांकां लागून तांकां परतून हाडली. म्हणटच आमचें जरी तर निसंटन जाता अशें दिसता, आमी काबार जावपाक येता अशें दिसता, इफेर्नाचेर वाटेर आमी आसा अशें दिसता, आजून चान्स आहा आमकां एकामेकाक आमी साल्वार करपाक. जरी तर आमी एकामेकाक साल्वार करतले, जबाबदारी व्हडली तुमकां आहा. लौकीक भावा भयणां कशी तुमकां व्हडली जबाबदारी आसा ह्या समाजान. न्हयच फकत क्रिस्तांवांक, पूण सगल्या संवसाराक, सगल्या संवसाराच्या मनशांक हें तारण पावोवचें पासत. कित्याक आमकां तारण दिवंक जेजू ह्या संवसारांत आयला, सगल्यांक, न्हयच फकत क्रिस्ती भावार्थ्यांक. पूण तें कोण मानून घेता ताका तें फावो जाता, कोण मानून घेना ताका हें तारण फावो जायना. म्हणटच हें तारण सगल्यांक पावोवपाक आमचो कायदो, आमची जबाबदारी. आमी पवित्र सभेचे वांगडी कशे, लौकीक भाव भयणां कशीं. म्हणटच जें कितें आमी नकळो ताची आनिकूय म्हायती घेवया. म्हणजे पवित्र सभेच्या जिवितान, पवित्र सभेचे भोजणेंत आनी पवित्र सभेच्या अधिकारान आमकां जागो आसा म्हणलां तें कितें हाचे विशीं आनीक म्हायती घेवया आनी मिसळ जावया. गेल्ल्या आयताराक हांव तरणाट्यां लागीं उलयतालों आनी तरणाट्यां लागीं उलयता आसतना प्रश्न आयलो, आमची समाजीक ड्युटी कितें, कशे भाशेन. आनी हांवें तांकां एक स्लोगन सांगलो, ज्या स्लोगनाचेर ही तरणाटीं तांणी एग्री केलें. हांवें म्हणलें, आयदर गेट इनवॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट. मिसळ जा नाजाल्यार झक मार. सारकें आसा? मिसळ जाव नाजाल्यार झक मार. आयदर गेट इनवॉल्वड ऑर गेट लॉस्ट. म्हणजे जें कितें समाजान आसा तातूंत तुमकां हो समाज पवित्र करपाक धाडला. तुमकां वेगवेगळे गूण दिल्ले आसात, तुमकां गिरेस्तकाय दिल्ली आसात, तुमकां देणी दिल्ली आसात, तुमकां सोयेक दिल्ले आसात, ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ल्यो आसात आमचे मुखार, ना न्हू. पवित्र सभाय आमकां असले जायते सोयेक दिता. ही वेगवेगळी खातीं जी केल्लीं आसात ती त्याच पासत. आमची जबाबदारी, आमची लौकिकाची सेवा आमी बरे भाशेन जिवंक जाल्यार हें सगळें जेन्ना दिल्लें आसा, गेट इनवॉल्वड, मिसळ जाव. आनी मिसळ जरी तर जायना, तूं तुजेंच घेवन आसा, तूं तुज्याच संवसारांत आसा जाल्यार तूंच सांडलोय, गेट लॉस्ट. पवित्र सभा कोणाक भायर उडयना, पूण जरी तर पवित्र सभेची शिकवण जी आसा ती आमी मानून घेना जाल्यार आमी जण एकलो आमकांच साणून उडयता. तर ह्या पासत आयच्या ह्या आयताराक आमकां कृपा मागुया. आनी बो करून आयज आमी उगडास करता 108 वर्सां भरता मायग्रंट्स आनी रेफ्युजीज हांचे पासत आमचो आतांचो पाप साहेब खेरीत भाशेन आमकां मागूंक लायता, तांचे बरोबर मिसळ जावपाक लायता. आमची जायतीं भाव भयणां मायग्रंट्स जाल्लीं आसात दुसऱ्या गांवांनी, दुसऱ्या देशांनी, तांचेय पासत मागुया. तांकां सगल्यो बऱ्यो सवलती आसात त्यो फावो जावंक आनी तांणी जबाबदारेन त्यो जिवंक. तशेंच दुसऱ्या गांवचे आमच्या गांवांत आसात, तांकांय आमी मायग्रंट्स म्हणटा, जाल्यार तांकांय फावो त्यो सवलत्यो आमी तांकां दिवंक आनी तांणी त्यो जबाबदारीन ओळखून घेवंक आनी मानून घेवंक आनी जबाबदारेन जिवंक तांचेय पासत मागुया. तशेंच ह्या दिसांनी जायतीं घेरां चल्लेलीं आसात. युक्रेन, रशिया हांचे मदें जेन्ना घेर जालां, जायते युक्रेनाचे भाव भयणां रेफ्युजीज जाल्ल्यो आसात. ते दुसऱ्या गांवांत वचून मायग्रंट्स न्हू पूण रेफ्युजीज, तांकां आपणाचें म्हणटा तें आनी कांयच ना. जाल्यार असल्याय लोकां पासत आमी खरीत भाशेन मागूंक आनी आमचे सॅक्रिफीस तांचे पासत भेटोवंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. तर ही आमची भेट, ह्याच कारणा पासत बापाक उबारुया. सगळीं उबी रावया. सतमंतन देवा, सुरपदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं संभवलो, आंकवार मरेतान सलमलो,
पोन्स पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेल्लो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर्पदुदार देव बापाच्या उसव्याक बसला थंय तांचें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणी फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबेक फ्रांसिसाक दुर्बलांचो आनी गांवघरांताव पयस आसलोल्यांचो खूब हुस्को. हो तांचो हुस्को सगळ्या बिस्पांचो यादनिकांचो आनी मोटवाशेंचो हुस्को जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. अख्ख्या संवसाराक आनी आमच्या भारत देशांतूय गिरेस्तां आनी दुर्बलां मदें आसलोलें कावटें ओदीक आनी ओदीक वाडत वेता. असल्या वायटाचेर झुजूंक राजकी फुडारांक आनी सरकारी मनशांक आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. रशिया आनी युक्रेन हे देशांनी चलतल्या झुजूंक लागून हजारांनी लोक निर्वाशी जाला. कुटुंबां दोशी जाल्यात. ल्हान भुरगीं तशेंच जाणटी आपल्या गांवघरांताव पयस पावलांत. असल्या भाव भयणीक उदार काळजा मनाच्या मनशांचो तांकां आदार मेळ्ळो पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या गोंयांत आपल्या गांवघरांताव पयस आसलोलीं जाणटी मनशां आसात. वावरूक लागून शिक्षणाक लागून वा दुसऱ्या कारणाक लागून आपलो गांव सोडून तीं आमच्या गोंयांत जियेतात. असल्या मनशांक मानान लेखूंक आनी मोगान वेंगूंक एक दोयाल मोवाल कालीज आमकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दोयाळ बापा ही मागणी आय. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती मागणी दोयेना आयकून घे आनी तूं आमचो मोवाळ बाप देखून आमकां ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत गावया. C25 पेज नंबर 39. C25. Cię ducha
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताखाली बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या नायके पयस सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. कोनवाळ्या देवा, आमी तुका ओपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्यांची निरंतरी व्हांवती झर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली आमकां सोडून वो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलेली कुडी यादनिकी राजकूड, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पर्जा आमी जावंक पावलीं. सर्वताय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता, कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोंसुकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन
आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्लेल्या ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा, सुर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. लौकीक भावा भयणांक आपण हें दिलां हो समाज पवित्र करूंक. तर ह्या समाजाक पवित्र करूंक जी जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा ती जेजूच्या पावलांनी चलून आमी एकचारान जिवन सहभागिलीपणान वावरून जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका जतनान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
mocia caio lasso voce vitocieta oso Deus ci bom Jesus otmia mocia caio mocia caio lasso voce vitocieta oso Deus ci bom Jesus o cielo mosso Virungelo cimoso ai lo Gesù del caro apun mozo cantalo otmia mocia caio usciaca e lasso voce vento cieca oso Deus ci bom Jesus otmia mocia caio usciaca e lasso voce vento cieca oso Deus ci bom Jesus Danele moce cari Shitoru kanadale Sudie voce porno paz Cari sale kadoshi Otmia mocia caio Shaka e lasso voce vitocieta oso Deus ci bom Jesus otmia mocia caio Shaka e lasso voce vitocieta oso Deus ci bom Jesus प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर्व वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण समारंभून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं.
हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं अशी बसून घेवया. आयज सद्या काळाचो 26वो आयतार आनी हो आयतार करीत भाशेन लौकिकांच्या मुणयारपणा पासत भेटयल्लो. आनीक एक पावटी पवित्र सभेच्या नांवान तुमी जी लौकिकां आसात आनी तुमचो वावर वेगवेगळे तरेन पवित्र सभे पासत आनी ह्या संवसाराच्या पवित्रपणा पासत करतात, तुमकां शाबासकी आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या वावराचेर आमी आशिर्वाद घालता. बो करून आमचे फिरगोजेन वेगवेगळ्या संस्थांनी जी मिसळ जातात आनी तुमची सेवा पवित्र सभे पासत भेटयतात, तुमचेर आनी तुमच्या घोराब्यांचेर आमी खरीत आशिर्वाद मागता. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालें 28,670 रुपया. फुडल्या आयताराक 3 मिसां जातलीं. पयले मीस 6:30 वाजता, दुसरे मीस 8 वाजता. पयल्या मिसाची मांडावळ सेंट अगस्तीन समुदाय आल्त चिकाली. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आल्त चिकाली. 9:30 वाजता दोतोनीच्या भुरग्यांक मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. पवित्र संस्काराची बजवण दर बुधवाराक आनी शुक्राराक सांजेर 7 वाजता जाता. तुमी येवन तातूंत भाग घेवचे. तशेंच सोनवाराक सांजेर 6 वाजता इंग्लिजीन मीस आयताराचे आनी सांताक्रूज कॉपेलान दाबोली 6:30 वाजता आयताराचे मीस. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान 29 सप्टेंबर सांताक्रूज आनी मिनीन जेजूस समुदाय पेंटा फोंडवे सांजेर 6 वाजता आवरोला मिनेझीस हांच्या घरान. 9 तारखेर रुतुंब्राचे मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी सांजेर 6 वाजता डॉक्टर कार्मिन हांच्या घरान. आतां दुसऱ्या मिसा उपरांत दुयेंतींक कुमन्यांव जातलो. वेदी सेवकांची जमात दर सोनवाराक सांजेर 5 वाजता तुमच्या भुरग्यांक तुमी पाठोवची. पंचायतीची कळोवणी स्पेशल ग्राम सभा जातली 2 तारखेर उतुंब्राचे गांधी जयंतीच्या निमतान 8:30 वाजता विलेज पंचायत चिकाली हांगासर. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी जो आवाज आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा रिगार्डींग गोवा लँड डिव्हलपमेंट आनी बिल्डिंग्स एक्ट हाचो एमेंडमेंट जो काडलेलो आसा 27 तारीख निमाणो दीस दवरलेलो आसा. आयज 25 तारीख. कालच्या दिसाक एक जमात जाल्या मडगांवां आनी जायत्या लोकांनी ताचेर शिकलोले तशेंच नामनेचे मनीस थंयसर उलयल्यात. आमी सगल्यांनी हाचेर आमचो निशेध मारूंक आनी आमचें ऑब्जेक्शन फायल करूंक मागलेलें आसा. आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात ताचेर आमी 2 ड्राफ्ट शेअर केल्ले आसात. एक जनरल लेटर आनी तशेंच एक आख्खी डिटेल्स जी आर्किटेक्ट्स आनी सायंटिस्ट जे आसात तांणी तयार केला. ते दोनूय आमच्या कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर आमी शेअर केल्ले आसात. ईमेलूय थंयसर आसा. खंयच्या ईमेलीचेर धाडपाक जाय तें एड्रेसूय आसा. एड्रेसान आतां धाडीत जाल्यार ते घोडे पावपाक वेळ जातलो, पूण ईमेलान धाडीत जाल्यार पावतलो. कोणाकूय जर तर तुमकां वेळ ना हें सगळें करपाक जाल्यार आमी ते प्रिंट आवट काडून सही मारपाक तुमचे सिग्नेचर मारपाक पेपर तयार करतले हांव आयच्या दिसाक. तुमी येवन ताचेर तुमकां जर तर दिसता वय हें ऑब्जेक्शन फायल करपाक जाय जाल्यार तुमी येवन सायन मारची. हें आमचे जमणीचे बाबतीन आनी आमच्या फुडाराचे बाबतीन भोव करून आमचे फाटल्यान जी पिळगां येवपाची आसा, आमची शेतां भाटां हाचे विशीं जे एमेंडमेंट्स काडलेले आसात ते आमकां गोंयकारांक कितेंच फायद्याक पडपाचे नात, पूण जे कोण दुसरे उद्योगपती आसात आनी व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आसात ते आमचे जमणी नाच करतले आनी आमच्या दोळ्या मुखार ना केलां ते आमच्यान तें परतून हाडूंक जावचें ना. ह्या पासत मागीर रडोन फायदो ना. आतां हाचेर आमी आमचें पावल मारपाक जाय. तर आमकां सगल्यांक आमच्या फिरगोजकारांक करीत भाशेन हो सयेग आसा मुखार सरचें आनी तुमी जें एक्शन घेवपाक जाय तें घेवंक तुमी हें पावल मारचें. पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता मॅक्सन रॉड्रिगीस
कपूत मिलाग्रिस रॉड्रिगीस आनी मारियाना इस्कॉलास्टिका कोरिया हांचो रावता आगासाई लग्न जावंक सोदता रोजी सेल्सी कुलासो हिचे लागीं तिदू पियेदाद कुलासो आनी जुआनिता कुलासो हांची रावता दाबोली. एडविन कार्वालो कपूत फ्रांसीस कार्वालो आनी मेर्सियाना मिरांदा हांचो रावता बोगमाळो लग्न जावंक सोदता सोफिया स्टीवन जोझफ डिसुजा हिचे लागीं तिदू स्टीवन जोझफ डिसुजा आनी ट्रिजा स्टीवन डिसुजा हांची रावता आल्त चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखड आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही क्रिस्ती तरणाटीं जी फुडें चल्ल्यात नवो गोराबो घडूंक तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत गावया F13 पेज नंबर 91 F13. Kushal darus samirauci, moga živit ekus bore, a vojna živit Kushal soda samirauci, Kushal darus samirauci, moga živit ekus bore. आमची काजा ओशेरादा नितोळावडे ओळे उदकां आमचो बापूय आसा स्वर्गांत आमचे तोसू आमचे बाना खुशाल सोलाक सामी बोशी Ushadados samirauci, bogaci vide kus bore, da vojna činite